लुका प्रमाणे शुभ वर्तमान अवेसोर 21 ओळी 20 ते 30 आणि 8. जेजू जेरुझलेच्या निसंतोणाविशीं उलोयता. जेरुझल्याक फौजेन वेडो घाल्लो तुमी पळयतल्यात तेन्ना ताचें गोठान पावलें म्हूण समजात. तेन्ना जुदेयांत आसात तांणी दोंगराचेर पळून वेचे आनी शारांत आसात तांणी भायर सोरून वेचे आनी खेड्या गांवांनी आसात तांणी शारा भितर वेचे न्हय. तर सूड घेवपाचे दीस हे आनी बरयलें आसा तें सगळें आतां पाळोन येतोलें. ते दीस येतोच गर्भेस्त बायलांचे आनी बाळकांक दूद दितोल्यांचे ओटा. देशाचेर भयंकर आटेविटे येतोले आनी हे पिणकेचेर क्रोधाची शिरोंड पडटली आनी विदेशांचो काळ भरोसोर ती तरवारीन मरोन पडटली आनी तांकां कैदी करून सगळ्या राष्ट्रांमध्ये तांची दुस्पोट जातली आनी विदेशी जेरुझल्याक पांयांतोळा मोस्तितोले. मनशाच्या पुताचे मोहिमे बरीत येणे. सुर्याचेर चोंद्रिमाचेर आनी नोखेत्रांचेर खुणा जातल्यो. सोमदीर गोरोजता तो आयकून आनी लारां उचांबोळ जाल्यांत ती पळोवन संवसारार राष्ट्रां सारकींच घाबरतली आनी तळमळतली. प्रितुमेचेर येवचें आसा ताच्या हुस्क्यान कांपून मनशांचो जीव वेतलो विरगून. तर अंतराळाच्यो शक्ती कोलकोलतल्यो. तेन्ना मनशाचो पूत पोदवेन आनी व्हडले मोहिमेन एका कुपामध्ये येताना ती देखतली. हें घडोवंक सुरू जाता तेन्ना घोट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. अंजिराच्या झाडाची वापार. आनी ताणें एक वापार सांगली. अंजिराच्या झाडाक आनी हेरां सगळ्या झाडांक पळयात. तांकां कोंबऱ्यो फुटतात तेन्ना गीम लागीं पावला म्हूण तुमकां कळोवन येता. तशेंच ह्यो सगळ्यो वस्तू घडटल्यो तुमी पळयतोच देवाचें राज लागीं पावला म्हूण जाणो जायात. हांव तुमकां खरेंच सांगता, हें सगळें घडल्या बगर ही पिणकां अंतरची ना. अंतराळ आनी प्रितूम सोरतलीं पूण म्हजीं उतरां सोरचीं नात. जागृत रावात. तुमी तुमची चोत्राय दवरात. नांतर कामचाराक लोबदोन बेबदिकाय करून आनी ह्या जिविताचे हुस्के काडून तुमचीं काळजां जोड जातीत आनी तो दीस तुमचेर अकस्मात पावत. आखे प्रितुमेर आसलेल्या सगळ्या मनशांचेर फास कसो तो येतलो. येवच्यो आसात त्या घडण्यां मदल्यान सुरक्षीतपणी फुडें वचूंक आनी मनशाच्या पुता मुखार भिरांती विणे उबी रावंक तुमकां घोटाय मेळचे खातीर सगळ्या वेळार मागणें करून जागृत रावात. ह्या दिसांनी जेजू दिसभर देव मंदिरांत शिकोवण दीत आसलो, पूण रातीक काडटालो शारा भायर जैतुनाच्या मुंडलोल्या दोंगरार. ताचें उतर आयकूनचे आशेन फांत्यारूच उठून सगळो लोक ताचेशी देव मंदिरांत येतालो. जेजूच्या कोश्टां मरणाची कथा.